लंच कॉम्बो म्हणून आमी एक सिरीज स्टार्ट करता आसची तांतपळ्याच्या जी सिंपल जावन 3 in 1 रेसिपी म्हूण सांगून एक धान्य भितर 3 रेसिपी पळयाची. हांव हांगा एक 1.5 पाव कुळीतू लायक करून धुवन शिजत दवरता. कुळीत कांय मस्त वेळ तिंबोका म्हणून ना डायरेक्ट धुवन शिजत घालयता. आतां कुळता उपकर करच्याक एक बटाटो सपोर शिनून दवरला हांगा पळत मगेल कुळीत लायक शिजून आयला. हांवें 3 सीटी काणू 20 निमिष दवरचे. तेन्ना कुळीत लायक मुद्द जावन शिजून येता. मेल कुळीत हांगा शिजून रेडी जाला. हांव हांगा एक 5-6 जनांक करता आसा. कुळता उपकरी सारू आनी कुळता किसमुरी 3 in 1 रेसिपी म्हळ्यार न्हय. आतां पळय फस्ट आमी सार काण घेवया हाजो आमकां मागीर तो पातळ करूं जावका. आतां उपकर फण्ण घालया. आनीक 2 मुश्टी कुळीत हांव सेपरेट दवरला किसमुरेक. आतां वरलेलो कुळीत आमी फण्ण घालया. ते 2-3 चमचे नारलेले तेल हून केले हांव हांगा. सासम घालून पटपट आयले अर्द चमचे घाल्ले. ताका एक 2 सुकी मिरसांग 2 तर्ण मिरसांग घाली आनी थोडोची करबेव घालो आनी घेता एक चाळण घेता आनी म्हाका थोडी हिंगा पिटी घालची आसा. घेता थोडी हिंगा पिटी घालता. कुळता उपकरेक हिंगा पिटी घाल्यार लायक जाता. आमी बटाटोय घालताचे न्हय म्हाका ते गॅस म्हणटात थोडे जण. सो हिंगा पिटी घाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आतां सपूर शिनून दवरलेलो बटाट घालता. बटाट कांय मस्ट म्हूण न्हय नाका जाल्यार एवॉयड करेत. बिक्कंडय घालयत बटाटा बदलाक. बिक्कंड मात कुळीत शिजयतनाचे कायदो ना तूं ताजे ಒಟ್ಟು शिजोवन काडल्यार उपकर ಒಟ್ಟು लायक मेळनेत ते उपकर फण्ण घालतना बिक्कंड घाल्यार शिजू मस्त लेट जाता. घे आतां मीठ घालनी हांव हाका मीठ घालता. मीठ घालून लायक करून मिक्स करून घेता. आतां हो बटाटो हाजे ಒಟ್ಟು शिजूक ये कुळता ಒಟ್ಟುची सान उज्जिकोन दवरल्यार बटाटान तूं शिजला आमगेले लायक मुद्दो मुद्दो जावन आशिल्लें रुची कुळता उपकर रेडी जाता पळय. कुळीत लायक शिजला ऑलरेडी. बटाट एक शिजच्या राखल्या जाल्ले आमकां. घेता हांव धांकून दवरता. हो बटाट लायक तूं शिजून येवो. एक 5-6 निमिष भितर शिजता ते तितलो हांगा सार करया. पण हांव हांगा एक सान एक मग्या कुडको मगे लागीं तो मग्या कुडको पातळ पातळ कातल करून शिनला हांगा. आतां ते शिजत घालता. एक चिमटी उदक दवरल्या पुरो मस्त उदक नाका. आमी कुळता उदक घालूं वचना. आतां ते शिजले मग्गी शिजली कुडला हांव ताका मीठ घालला पण हांगा. हांव हें मग्गी शिजत घालतना हाजे वटी एक बिंबूल घालेले ते क्लिपिंग मिस जाला म्हाका हांगा. तुमगेल्या बिंबूल आसल्यार घालयाची. एक बिंबूल घाल्यार पुरो. बिंबूल ना जाल्यार बिरिंडा सॉल आसल्यार एक बिरिंडा सॉल घाल्यार जाता. ते खंयचेय ना जाल्यार वाट्टीतन एक चूर चिंचाम घाल्या जाल्यार. आतां वाट्टूचे काडला हांगा. एक दवलो म्हळ्यार एक 4 चमचे शिजयलेलो कुळीत एक 2 चमचे सोय एक बॅडगी मिरसांग 2 गांवची मिरसांग एक चिमटी चिंचाम जाय जाल्यार चिंचाप. बिंबूल घाला देखून नाका न्हय वाट्टूचे. ते मग्गी शिजून रेडी जालेले भितर ते आमी वाटिलेले न्हय स्मूथ पेस्ट करका ते घाल्ले. ते घालून जावका जाल्यार तितले मिक्सर आयदन धुवन आमकां कितले जाय कपडे तितले पातळ करून घेवचे. हे खतखतें दाट जाता. त्यामुळे आमी म्हाका कुळीत वाटला प्लस सोय आसा ते देखून मागीर दाट जाता. हांव हाका 2 तर्ण मिरसांगय घालता. मीठ आमी मग्गी शिजयतना घालला. आतां आमी उदक भरपूर घालला देखून ताका जाय जाल्यार पळोवन मीठ जाय जाल्यार एक्स्ट्रा घालून घेवचें. पळोवचें कितले पातळ जावका तितले पातळ करून घेवचें आनी लायक करून खतखताका हे सम खतखत येवका हाका. ती तर्ण मिरसांग पळयाची तांतू भितर चिके शिजून येवका. लायक खतखत आयला आमगेले कुळता सारू. आमी कुळता सारू म्हणच्याका कुळता कड आमी विंगड केल्या ताजे व्हिडियो आमी ऑलरेडी घाल्ला. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सा भितर दिता. ते कुळीत भाजून न्ही करची. आतां कुळता सार हांगा लायक खतखत येयलो. आतां काणटोक दवरता हांव रेडी जाता तें. आतां शाणपण आमगेले कुळता उपकर कसो जाला पळया. पळोवन बटाटो लायक शिजला हांगा. कशी मेळून आयला पळयाची उपकरी लायक मुदो मुदो जाला हांगा. हिंगा पुरंबोळ येता. कुळीत हेल्था भारीचे हांगा पूरा जनकय गोतस. आतां म्हाका 4 चमचे सोय घालता आनी हो पासा सान उज्जारी समची खतखतान घेता. लायक परंबळीची कुळता उपकर रेडी जाले हांगा. आतां हें धांकून दवरया आमी हांगा. आतां आमगेलें तशें सारू रेडी आसा. आतां साराक एक फण्ण दिवया. आतां हांव एक 4 चमचे नारलेले तेल हून करता. तांतूं भितर लसूण फण्ण दवरता. आमी कोपास सुकी मिरसांग आनी जावका म्हणना पडनाक ते म्हळ्यार आमी ताका सार वाट्टीतन सुकी मिरसांग घालला नंतर खतखत आयतना तर्ण मिरसांग घालला.
त्या देखून लसूण मात पडणं दिला जाल्यार कोण लसूण खायना पळत आनी करबेव सासम हिंग पडणं घालत जाल्यार कुळताक लसूण एक बारी लायक कॉम्बिनेशन घमघमाची लुष्णे परंबळाची कुळता साರಂಗ रेडी जाला आता नेक्स्ट आमी किसमूर करूया आता पळय एक अर्द कप सोय काडल्या हांगा ताका 2 बॅडगी मिरसांग एक गांवची मिरसांग भाजिलेले ते दोन्ही आनी एक हरवीची एक अर्द चमची कोथंबरी सान एक चिंचबा पाकळी आनी एक चिमटी मीठ हें इतलें बघा मिक्सरान भितर घालून पिट्टी करता हांव अशाण पियावू एक मिडियम सायज पियाव सपोर शिनून दवरला एक अर्द कप कुळीत पळय चावतावळ म्हळ्यार पळय कांड दवरला म्हूण सांगून आमी एक दवल काणू सार वाटीतन घाला आतां हे वरलल कुळीतू आतां हांव तें पिट्टी केलेलें आसा पळय मिक्सरान भितरी सोयी मिरसांग कोथंबरी मीठ आनी एक चिमटी चिंचांब तें आतां घालता हांव कुळताक आनी लायक करून मिक्स करता मीठ पळोवन घाल का आमी कुळताक कांय मीठ घाल न्ही हेच मीठ ताका तें देखून पळोवन जावका जेलें तितलें घाल का आनी आतां लायक करून मिक्स करून घेता हे मसालो घालून आनी हे पियाव पळयाचे एक मिडियम सायज पियाव हांगा सपूर शिनून दवरला तो घालता आनी लायक करून मिक्स करून घेता एक सुपर टेस्टी किसमुरी एक धान्य शिजयलेलं आमगेले 3 बगरान हेंग रेडी जाला एका पशी एक भारी रुची जाता घेतला लायक करून मिक्स करून घेतल्यार आमगेले आनीक एक रांदय रेडी जाली हिंग पण्ण घालेले उक्करी लसूण पण्ण घालेले सारू तशीची पियावा कोच्चल बरशिलेले किसमुरी 3 बगे हांगा रेडी जाले आमी शिजयलेले एक कुळीत मात्र एक 1.5 पाव कुळीत शिजयलेलो हांगा तशी तुमी पुरोजन करून पळयाची हे भारी लायक जाती एका पशी एक आनी तुमी ट्राय करायचे आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची आतां आमी जेवणा बसया आतां जेवणाक हांगा वाटी दवरला आतां पळयाची सिंपल जेवण आशिल्लें आमगेलें मुद्दो कुळता उपकारी वाडला हांगा आनी अशाण सुरय शीत उन सुरय शीत ताका लागीं किसमुरी आनी ताजे वयरी घम लुष्णे परंबळेचे आमगेले कुळता सारू एका पशी एक भारी टेस्ट तुमी ट्राय करून पळयाची भारी सिंपल आसा असं जाल्यार सिंपल रेसिपीज आमी आमगेल्या चॅनलां भितर घालता आसाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालचे विसरू नकाची सगळ्यांनी सपोर्ट करका धन्यवाद.